नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी नायब सिंग सैनी हांणी आयज पंचकुला हांगासरल्या शालिमार मैदानाचेर आयोजीत एका भव्य सोपूतविधी सुवाळ्यांत हरियाणाच्या मुखेलमंत्री पदाचो दुसरे फावट सोपूत घेतलो. हरियाणाचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हाजेरीत तांकां पद आनी गुप्ततायेचो सोपूत दिलो. तांच्या सयत 13 आमदारांनी कॅबिनेट मंत्री आनी राज्यमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. कॅबिनेट मंत्रीपदाचो सोपूत घेवपी 7 खेपे आमदार म्हूण निवडून आयिल्ले अनिल विज, इजरानाचे आमदार आनी आदले खासदार कृष्णलाल पनवार, बादशाहपूरचे आमदार राव नरबीर सिंह, पानीपत ग्रामीणचे आमदार महिपाल धनदा, फरीदाबादचे आमदार विपुल गोयल, गुहानाचे आमदार डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा आनी रडौरचे आमदार श्यामसिंह राणा हांचो आस्पाव आसा. राज्यमंत्री पदाचो सोपूत घेवपी आमदारांमदीं आदले उपसभापती रणबीर गंगवा, किशन कुमार बेदी, श्रुती चौधरी, कुमय आरती सिंह रावत, राजेश नागर आनी गौरव गौतम हांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्र्यांसयत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितीन गडकरी, मनोहरलाल खट्टर, लल्लन सिंह, आसामचे मुखेलमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ तशेंच भाजपाचे हेर वडील फुडारी ह्या सोपूतविधी सुवाळ्यांत हाजीर आशिल्ले. सोपूतविधी सुवाळ्या पयलीं मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी वेंचणुके वेळार दिल्ल्या आश्वासनाची पूर्तताय करतलो अशें खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है और इसका एक बड़ा युवाओं के अंदर विश्वास जगा है कि यही वो सरकार है जो हमारे विश्वास को कायम रखती है और उसी विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दीस सुवाळ्यांत वांटो घेतलो. ह्या सुवाळ्या वेळार पाली भाशेक शास्त्रीय भाशेचो दर्जो सरकारान दिलो. नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनात आयोजित कार्यावळीत 14 देशांचे शिक्षण तज्ञ आनी बौद्ध भिक्षू वांगडा विंगड विंगड विश्वविद्यालयांतल्यान आयिल्ले बुद्ध धर्माचे विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. ह्या सुवाळ्याचें आयोजन भारत सरकार आनी आंतरराष्ट्रीय बुद्ध परिसंघान केल्लें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या उलोवपांत भगवान बुद्धाच्या विश्वशांती आनी कल्याणाच्या उपदेशाचो उल्लेख केलो. संवसारात सुरू आशिल्ल्या संघर्षाचे समाधान युद्धांतल्यान न्हय तर बुद्धाकडेन मेळटलें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. धम्म को उसके मूल भाव को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक है. धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत. धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान. पाली भाषा को सही स्थान मिलने में 7 दशक ऐसे ही नहीं लगे. लेकिन साथियों, देश अब उस हीन भावना से मुक्त होकर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रहा है. इसवी पूर्व 6व्या शतकातली बुद्धाच्या काळातली पाली भाषेक शास्त्रीय भाषेचो दर्जो दिवपाचें काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्ल्या सरकारान केलां अशें ह्या सुवाळ्यांत उलयतना मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी सांगलें. हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के समय की आम बोलचाल की भाषा पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी है. यह उनका व्यक्तिगत प्रयास था और उनकी व्यक्तिगत पहल थी कि आज ये महत्वपूर्ण निर्णय हो पाया है. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत आनी गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल 54व्या FHRAI वर्सुकी परिशदेचें उक्तावण केलें. ही परिशद 16 ते 18 ऑक्टोबर मजगतीं गोंयांत जाता. संवसारीक पर्यटन दिसा निमतान खंयच्याय शुल्का बगर पर्यटकांक व्हिजा प्रदान केल्यात. ई व्हिजा सुविधा सुरू जाल्ल्यान पर्यटकांक भारतांत येवपाक मजत जाता अशें केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. अभी वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन हमने वीजा ग्राटिस 1 लाख वीजा विदाउट एनी फी ग्रांट करेंगे. इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है नेतृत्व में उसकी घोषणा भारत सरकार ने की है. ई वीजा फैसिलिटी शुरू हुई है
और उससे आगे बढ़कर के हम विदेश मंत्रालय के साथ में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से भारत ऐसे सोर्स मार्केट्स को जो हिंदुस्तान के लिए टॉप मार्केट्स हैं, उन सब मार्केट्स को, उन सब कंट्रीज को वीजा ऑन अराइवल की स्टेटस किस तरह से दे सकते हैं, इस पर चर्चा करना, काम करना मंत्रालय ने प्रारंभ किया। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, राज्यों को इंटरेस्ट फ्री लोन की फैसिलिटी पिछले साल शुरू की थी, 1 लाख करोड़ रुपया पिछला साल इंफ्रास्ट्रक्चर में इसके लिए दिया गया था। और उस लोन की खूबसूरती ये थी, ब्यूटी ये थी कि वो लोन स्टेट के जो डेबिट साइड की बैलेंस शीट है उसमें दिखाई नहीं देता, उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसलिए वो एक्सचेकर को एडवर्सली, स्टेट एक्सचेकर को इंपैक्ट नहीं करता, उनकी बोरोइंग कैपेसिटी को इंपैक्ट नहीं करता। पर्यटकांक येवकार दिवपा खातीर गोंय सदांच तयार आसता। गोंयांतल्या सांस्कृतीक दायजांनी, उत्सवांनी आनी गोंयच्या आदरातिथ्याक लागून गोंय हे पर्यटकां खातीर पयल्या पसंतीचें राज्य थारलां अशें गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना सांगलें. Goa has always been the forefront of the Indian tourism, welcomes the millions of the tourists every year. Our beach, heritage sites, festivals and hospitality have made Goa one of the top tourist destinations, not only in India but across the globe. And now we are expanding our tourism avenues to the hinterland areas of the state and while also offering the adventure and medical tourism for our visitors. We are aiming towards becoming the holistic tourism hub of nation. As we look towards the future of Goa is committed to align with its efforts with the vision of Vikasit Bharat is envisaged of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. We are working towards becoming the model state for the sustainable tourism and we are guided by the draft National Tourism Policy 2023. गोंयांतल्या दोट्टी नागरिकत्वाच्या मुद्द्याचेर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करून केंद्राक सुचोवणी धाडून दिवच्यो अशें केंद्रांतल्या घर मंत्रालयान कळीत केलां. फुडल्या 2 वर्सां खातीर ह्या चौकशीचो वेळ वाडयला अशें घर मंत्रालयान कळीत केलां. भारत CSR नेटवर्क आणि गोवा CSR अधिकारिणीन जोड पालवान दिव्यांगांक काल मोटरसायकली प्रदान केल्यो. ह्या वेळार उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. भारत CSR नेटवर्काचे सजीद सय्यद, म्हापसा नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी चंद्रकांत शेटकर, शिरोडा पंचायतीचे मानाधिक वांगडी आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या अभियाना खाला बरे शिक्षण, बरे रस्ते, 24 वरां उदक आणि वीज पुरवण, स्मार्ट शाळा, बायलांचे सशक्तीकरण आणि रोजगार निर्मिती सारखे वावर हातात घेतले अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. सगळे इतले डिजर्विंग आसा. ऑफकोर्स आमी केन्ना केन्ना तांकां पळयताले पूण आज करुया फाल्यां करुया पूण बाब साजीद सय्यदच्या आधारान आनी देवेश शिरोडकर जे आसा तेंचे स्पीड कॉम ज्या माध्यमांतल्यान हे हांगसर व्हेकल्स आयिल्ले आसात तांकां मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेच पद्दतीन इतर लोकांक सुद्दां जांकां गरज आसा, खरी गरज आसा अशा प्रकारची व्हेकल दिवपाची ती बाब साजीद सय्यद आनी आमचे कडल्यान दिली वतली अशा प्रकारची ल्हान ग्वाही दिता. ऑफकोर्स चेक डिस्ट्रिब्युशन जे आसा पळय न्ही हाजे पयलीं बी आमी दिल्ले, जवळ जवळ 2 लाख 3 लाख अशें दिल्ले. एकंदरीत मेजिस्ट्रेट म्हाका दिसता की आमच्या मतदारसंघात आता पर्यंत 10 ते 15 लाख रुपया भायजो म्हटल्यार कोण येता. इवन CM रिलीफ फंडांतल्यान दिल्ले आसा. आज 2.5 लाख रुपया सुमार दिल्ले आसात. आनी हे पयशे आसा पळय न्ही सामके डिजर्विंग लोक जे आमचे सामके विचून काडून तांकांच हे पयशांची मदत, आर्थीक मदत दिल्ली आसा. अशेच पद्दतीन जे स्मार्ट विलेज आमी जे म्हणटात किंवा स्मार्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा पळय न्ही थंय खंयचोच मनीस दुःखी उरपाक जायना, समाधानी आसपाक जाय अशा प्रकारची भावना घेवन आमी तळमळीन काम करतात. पेडणेच्या कोजागिरी पुनवेच्या उत्सवा निमतान आयज दनपरा 2 ते फाल्यां सांजे 6 वरां मेरेन मालपे ते पेडणे, न्हयबाग ते पेडणे शार, ITI पेडणे ते तुयें शार, पोरसकडे ते पेडणे शार ह्या रस्त्याच्या मार्गावेली अवजड वाहनांच्या खातीरची येरादारी बंद आसतली. हे विशींचे परिपत्रक उत्तर गोंयच्यो जिल्लोधिकारी डॉ. स्नेहा गित्ते हांणी उजवाडायला. भारतीय तटरक्षक दळान 16 ते 17 ऑक्टोबर मजगती दर्यादेग सुरक्षा कवायत सागर कवच घडोवन हाडली. ह्या कवायतीत भारतीय नौदळ, कस्टम, दर्यादेग पुलीस, CISF, MPA, नुस्तेमारी खाते आणि कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हांणी वांटो घेतलो.
महाराष्ट्र आणि कोकण दर्यादेग वाठाराची सुरक्षितताय अधिक घटमूट करपाच्या दिकेन ही मल्टी एजन्सी कार्यावळ घडून हाडिल्ली। ह्या कवायती वेळार वेगवेगळे ड्रील तशेंच दर्यादेग वाठारात 100% प्रभावी गस्त घालून हो वाठार अधिक सुरक्षीत करपा खातीर भारतीय तटरक्षक दळ हेर संस्थांच्या सहकार्यान वावुरता अशें भारतीय तटरक्षक दळान उजवाडायल्ल्या पत्रकांत म्हळां। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।